उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख सोंपली। आता सगळे उमेदवार 14 फेब्रुवारीक वेंचणुकेच्या तयारीक लागल्यात। राज्यात वजनदार फुडाऱ्यांचे पक्षांतराची सर्कस अर्ज फाटी घेवपाच्या दिसा 30 तारखे उपरांत बंद जावपाची शक्यताय आसा। 587 उमेदवारांच्या अर्जाचे छाननीचे काम सुरू आसा। पळयात। राज्यात वेंचणुकेक 16 दिसांपेक्षा कमी दीस उरिल्ल्यान वेगवेगळ्या पक्षाच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यात। राजकीय क्षेत्रात नव्यान प्रवेश केल्ल्यान गोंयांत 587 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केला। कांय डमी उमेदवार आसा आनी कांय उमेदवार 2-2 मतदारसंघात वेंचणुकेक उबे रावल्यात। फकत भाजप विरुद्ध काँग्रेस लढायपेक्षा गोंयांत आता एक वेगळे वातावरण पळोवपाक मेळटा। See, I have admitted that I have done mistakes. I have admitted that I am going to do something better. See, हांवें जायते काम केलें। हांव शेतकारांक सांगतालो की हांवें थोड्यो सगल्यो वस्तू म्हाका मानून गेल्ले लोकांक, बट वी विल चेंज एंड वी विल डू समथींग बेटर। आज हांवें नॉमिनेशन एज एन इंडिपेंडंट फायल केलां। हांवें केन्ना चिंतूं ना हांव नॉमिनेशन इंडिपेंडंट म्हणून फायल करता म्हणून। असेंब्लींत हांवें सारके कितले इश्यूज घेयले, मुगे कॉन्स्टिट्युचे आनी मुगे भायले, आख्खे गोंयचे गोंयकारां मानले ते। सो हे काम चोयन हांव मुगे लोकां कडेन एक काळजांतल्यान विनंती करता। आय एम एपिलिंग टू दॅम टू हेल्प मी। ऑल द वर्क आय हॅव डन, दिस टायम यू हेल्प मी एंड आय हॅव प्रूव दॅट आय विल बी मच बेटर दॅन द रेस्ट। हांव मडगांवचो, मडगांव म्हजें जन्मस्थळ। मडगांव 2 फावटी हांव निवडून आयलो आनी ताजे नंतर म्हाका पेडण्याची सेवा करपाक मेळ्ळी। आनी पेडणे म्हणटा तो असो मतदारसंघ जो डेव्हलप जावूं नासलोलो, विकास पावूं नासलोलो, उदक, लायट, रस्ते हे कांयच थंय पावूं ना। ती सेवा करपाची संदी म्हाका थंय मेळ्ळी आनी 100% काम करून दाखयलें। तशेंच व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले, खिळारी प्रोजेक्ट, चांदेल प्रोजेक्ट, व्हडले व्हडले ब्रीज हाडले, पिंड वजरी ब्रीज, थर्मास ब्रीज। तशेंच व्हडले प्रोजेक्ट म्हणटा एअरपोर्ट हाडलो, तशेंच आमचो क्रिकेट स्टेडियम हाडलो 35,000 सिटींग कॅपेसिटीचो, आनी आयुष्य हॉस्पिटल हाडलें। दामबाबान ह्या दामबा स्थळाचेर हांवें काम केलें, 2 फावटी नगरसेवक जाल्लो आनी आज परत म्हाका ह्या स्थानाचेर काम करपाची संदी, ह्या स्थानाचेर नोकरी करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी। बीजेपीन म्हाका सिलेक्ट केलें हांगा की तूं बाबू मडगांवान उबो राव। तो पेडण्याचो सीट तर आमचो येताच, अनेक सीट आमचो हो येवपाक जाय। गेली 27 वर्सां आमचे ना, हातींतलो गेल्लो तो परत कॅच कर म्हणून म्हाका हांगासर धाडलो। हाज्या पयलीं ज्या वेळाचेर आमदार म्हणून तुमी लोकांनी संद दिली, फातोर्डेकरांची मान सकयल वचपाचें कसलेंच काम केलें ना। उदरगत केली। मागीर विरोधान आसतनाय सुद्दां उदरगतीचे सगळे प्रोजेक्ट जितले सिग्नेचर हांगा आयले, त्या सिग्नेचर प्रोजेक्टाक ओपन हार्टेड सहकार्य केलें आनी ताजेच फळ म्हणून आयज दिमागदार अशे अनेक प्रोजेक्ट हांगा भितर आसात। दुर्दैवान फाटल्या 10 वर्सांत सरकारांतले भागीदार जावन सुद्दां, मंत्रीपदां घेवन सुद्दां कांयच कामां करनासतना फातोर्डेचो डुप्लिकेट विकास दाखयलो गेलो वता। ताजे सगळ्या लोकां कडेन पर्यंत हें पाविल्लें आसा आनी एक बरें सकारात्मक पॉझिटिव्ह अशें उर्बा घेवन हांव ह्या मतदारसंघात सगळे कडेन आतां पर्यंत भोंवलां। 50% 60% पर्यंत पाविल्लो आसा। कितें उलोवपाचें विक्ट्री न्हू, आनी कितें उलोवपाचें, तेच्या वयर कितें हय विक्ट्री बोथ आर विक्ट्री। इज अ पीपल विक्ट्री, नॉट मायन, नॉट हा पीपल ऑफ नावेली एंड पीपल ऑफ बेलावली। लोकांची विक्ट्रीचेर आमी जिखली। गोंय हे जे इलेसांव आहा, हे इलेसांव म्हजें हॅट्रीक जातलें जाल्यार कोण कितल्या मतांनी पडटलो ताजें इलेसांव न्ही। हें इलेसांव गोंय साल्वार करपाचें। दीस इज अ बॅटल टू सेव गोवा। आनी आमी एक वर्स भर जालें आमी म्हणीत आहात की टीम गोवा म्हणटा ती गरजेची बॅटल हें जिखपाक। आतां टीम गोवा म्हणटा तूं म्हाका म्हणटलो टीम गोवान तुका फक्त 3 सीट आहा, काँग्रेसीचे 37 सीट्स। इट इज नॉट ओन्ली काँग्रेस आनी आमी, हूज टीम गोवा। गोंयकार ही टीम गोवाचे सिनियर पार्टनर। जे कितें केजरीवालान 300 युनिट लायट फ्री दिवपा म्हटलां, तीर्थयात्रा जे म्हटलां, बेकारी भत्तो 3,000 ते 5,000 पर्यंत दितलो अशें म्हटलां। ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात
जावं महिलांक देडा वयल्यान 2,500 करतलो म्हटला, जावं चलयांक 18 वर्स पूर्ण जाल्यार तांकां 1,000 दिता म्हटला, हे सगळें आमी करूं शकतात. ती करपाक आमच्या मनाची तयारी जाय. ते बजेट जें आसा तें तेजें युटिलायझेशन आसा, तेजें वितरण जें आसा, तेजें डिस्ट्रिब्युशन जें आसा तें सारकें जावंक जाय. जे मतदान जातले ते कमीच कमी 80 to 85% मेळटा. आणि लोकांक सगळ्या लोकांक गोंयचे कळून आयिल्लें आसा की ह्या देशाक मोदी शिवाय दुसरो कोण ना. 30-40 वर्सां जाली जो कांयच उद्धार म्हणून सांताक्रुजाचो जावना, कांयच डेव्हलपमेंट जो सांताक्रुजान जावना. गार्बेज इश्यू, वॉटर इश्यूज, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, भयंकर इश्यू आसा. पणजेचो कॅपिटलाचो पार्ट आसूनय सांताक्रुजान कितेंच डेव्हलपमेंट म्हणटा तो जावना. आणि सांताक्रुजाचो The volunteers have been tirelessly working hard. So people of Taligaon, तुमचे हातीन हो बदल हाडपाक. 20 years there has not been a change in the government and now we need this change. आयज फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आमच्या पार्टी लिडर्सांक थँक्यू म्हणटा म्हाका टिकेट दिली म्हणून. तशेंच आय प्रेज टू ऑलमायटी गॉड एज वेल एज एलॉंग विथ मी टुडे आमच्या बरोबर म्हाजो ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा प्रमोद कामत, तसो आमचो चिंब्याल झेडपी गिरीश उसकयकर. आतांच आमी निकतेच फॉर्म भरून आतां आयल्या आनी आवर वर्क वील स्टार्ट फ्रॉम टुडे. 14 फेब्रुवारी वेंचणुकेची तारीख. 2022च्या वेंचणुकेक 587 अर्ज दाखल. वेंचणूक आयोगाच्या प्रमाण आतां मेरेन 147 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केला. आतां मेरेन 44 अर्ज भायर मारले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.